कुंकोलीच्या पुलिसांनी आयज आसामाचो सय्यद अली हाचेर एक FIR रजिस्टर केला. ताचेर आरोप आसा की ताणें एक फॅक्टरीन थंय तो काम करतालो, थंय ताणें चोरी केली, ताची गोयतां फोडली, ताचे लॉकर फोडले आनी 3,18,000 घेवन ताणें पोल काडली. कुंकोळेच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटाच्या वाठारांत अश्यो चोरयो खंय हे आदीं जाल्यात. वाठारांत खर पेट्रोलिंगाची गरज आसा म्हूण फॅक्टरीचो मालक उलयलो. हे कुंकोळी इंडस्ट्री कोंकणी इंडस्ट्रियलिस्ट आतां हांव 30-40 वर्सां जालीं आसा. 3 फावटी चोरी जाल्या. ती चवथी चोरी. पेट्रोलिंग जाता पूण रातची पेट्रोलिंग जावपाक जाय. 2 नंतर 1 नंतर पेट्रोलिंग जावपाक जाय. आमच्या जिवाक धोका आसता. थंय समज 1 वर्स म्हागेली चोरी जाली, वॉचमॅनाचेर फातर मारले, तो सोडून गेलो. सो आमकां प्रोटेक्शन ना. तर म्हाका दिसता सीएमान हांगा मातशें लक्ष घालपाक जाय. मजगतीं कुंकोळे आनीक एक फ्रॉड जालो. कुरियर एजंट म्हूण सांगून 90,000ची तोपी घातली. तशेंच कुंकोली पुलिसांनी आयज आनीक FIR रजिस्टर केला आनी हो FIR एका कोरियर डिलिव्हरी करपी भुरग्याचेर. ह्या भुरग्यान एका पात्रांक एक पार्सल डिलिव्हरी केलें आनी ताका सांगलें तुका हांवें पार्सल डिलिव्हरी केला म्हूण तुवें 5 रुपया म्हाका कोरियर करपाक जाय एका नंबराचेर. पूण जेन्ना ते पात्रांवान हे भुरग्या लागीं मोबायल दिलो तेन्ना ताणें 90 आनी 8,000 पे करून ताका तोपी घातली. ह्या दोनूय केसींनी आतां कुंकोलीचे पुलीस फुडली तपास करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साविडेस.